कोणे चूक केली म्हणून दुर्सोचे नाही, बघार ती चूक कशी सारखी करची म्हणून. हा कितलें बरें भाव भयणी बरी जियोवचें. जेजू बाळकाच्या वार्षिक फेस्ताक आमी हो विशय नियाळा घेतला म्हणून मिसाच्या सुरवेरच प्रस्तावनार आमी आयकलें. फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केला ह्या फेस्ताक तयार जावन. हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियोवचें. पापा फ्रांसिसान आयले वार दिल्ल्या परिपत्राचो फ्रतेल्ली तुत्ती आमी सर भाव भयणी म्हणल्या ह्या परिपत्राचो संक्षिप्त सारांश हो तरी हा कितलें बरें, हा कितलें बागी भाव भयणी बरी जियोवचें म्हणटा आसतना आमकां उडास येता. जायते फावटी आमी कुमगारा वेळार म्हणचें गीत तें हा बागी कितलें भावा भयणी बरी जियोवचें. आमी जायते फावटी कुमगारान म्हळां तें. हें गीत खंय वाचूंक आमकां मेळटा. हें एक किर्तन. हा बागी कितलें भावा भाशेन जियोवचें. भावा भाशे बरी जियेत आसतना तें इतलें बरें, इतलें वर्तें, इतलें संतोशाचें. केदाळ हें किर्तन गायताले जुदेव. वर्साक एक फावटी तांणी देवाळाक फेस्ताक येवचें आसलें आनी 12 कुळयो विविध गांवांतून, इस्रायलाच्या विविध गांवांतून, विविध पंगडांतून ते येताले आनी देवाळाच्या दरवाट्या मुखार पावता आसतना 12 कुळयो सांगात आयल्यात आनी सगळ्यो 12 कुळयो सांगाता मेळोन हा बागी कितलें भावा भयणी बरी जियोवचें म्हूण गायताले. आमचे मदें पंगड आसात ते, आमचे मदें राग आसा, मोसोर आसा, मोग आनी मैपासी आसा. तरी आमी जेन्ना सांगता येता ह्यो 12 कुळयो सांगता येतात भावा भयणी बरी आमकां जियोवचें म्हूण संतोशान जाता. त्या देखून आमी देवाक अर्घां दिवन गायता. हें तांचें किर्तन ते गायतले. कित्याक देव तांचो बाप, ह्या 12 कुळयांचो बाप देव आनी देवातय ही सर्व भुरगीं एकामेका भाव भयणी अशें तांचो मनोभाव. पूण आमकां क्रिस्तांवांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक आनी एक उगडापण देवान केलां. देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक आमचो भाव जावन धाडलें. त्या देखून क्रिस्तांतय जेजूतय आमी सगळीं भाव भयणी. क्रिस्तांतय आमी सगळीं भाव भयणी. तर जेजूतय आमी भाव भयणी आनी ताचो जेजूचो स्पिरीट ताणें आमकां दिला. त्या स्पिरितांत आमी सगळीं भाव आनी भयणी. एक फावटी जेजूक ताची आवय आनी भाव मेळूंक आयिल्ल्या वेळार कोणेंय जेजूक सांगलें अळे तुजी आवय आनी भाव तुका मेळूंक आयल्यात. जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण. आनी वांजेल बोव अपुरबायन म्हणटा आपल्या शिसांक हात दाखोवन जेजू म्हणालो, आपल्या शिसांक बोट दाखोवन म्हणालो हांगा आसात म्हजी भाव भयणी, म्हजी आवय. आनी लुकाच्या 8व्या अध्यायांत वांजेलीस्ट सांगता जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी जियेतात. जेजूची उतरां जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी जियेतात ती म्हजी आवय, भाव आनी भयण. तर जेजूचें उतर आयकुचें आमी आनी त्या प्रमाणे जियोवचें आमी भाव आनी भयण. भाव भयणीनो, जायते फावटी विविध रितींनी आमी हो शब्द भाव भयणी, ब्रदर्स सिस्टर्स म्हणून वापरता. एका कुटुंबांत हो शब्द, हे शब्द भाव आनी भयण म्हण आमकां आयकूंक मेळटा. तरी विविध संबंधांनी आमी भाव आनी भयण जाता. चडवणे 4 या 5 संबंध तुमच्या मुखार हांव दवरतां जेन्ना आमी एकामेकाचे भाव आनी भयण जाता. पयलें, रक्त संबंधाच्या कुटुंबांत आमी भाव भयणी जाता. पवित्र पुस्तकांत जायती रक्त संबंधाचे कुटुंबाचे दाखले आमकां दिल्यात.
तोबियास आणि सारा या आईच्या पहिल्या वचपांत ऐकले आम्ही नवोमी आणि रूथ माय आणि सून अपुरबायचे कुटाम हे नवोमीचे दोग पूत आणि तांची स्त्रियो ऑर्फा आणि रूथ या नवोमीचे दोगी पूतान धरले आणि ह्यो सुनो तर नाट्यो नवोमी म्हणटा मोगाच्या म्हज्या दुवानो म्हज्या सुनानो तुम्ही वसा तुमच्या गांव वसा आणि थंयसर तुमकां कोणी दुसरे नवरे मेळटा जाल्यार काजार जाया लग्न जाया दोगो सुना पैकी ऑर्फा कितें करता ऑर्फा सासू मायक उमो दिता आनी वेता पण रूथ म्हणटा जें कितें आमी हेच्या पयल्या वाचपांत आयकलें माय तुका सोडून फाटी वचोंक म्हाका बोळ करिनाका जंय तूं वेताय थंय हांव येतली जंय तूं मरताय थंय हांव मरता जायते पटी आमी म्हणचे आसा माय सोने मदें संबंद बरो ना म्हणून पण आमी जाणा कितल्या कुटुंबांनी एक सोनो माय खातीर जीव दिता माय सोने खातीर जीव दिता जायतीं कुटुंबां हांवें पळयल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्याच पाद्रेबांच्या घरांनी हांव भेट करता आसतना हांव पळयतां एक सोनो आवय खातीर या सासू माय खातीर जीव दिवचो जायते पटी आमच्या कुटुंबांनी भाव भावा खातीर जीव दिता काजाराचो संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी आसतना कसलो मोग कसलो मायपास थंयसर भाव भयण काजीन असो भाव आनी कोणी ते पुरो सगळे भाव भयणीच हांव ल्हान आसतना माटवांत काजार जातालें आमच्या हळडेनी पळोवंक गेल्यार थंयसर सांगता येवन रांदतना शिंतना तो कसलो संतोश भाव आनी भयण एका कुटुंबाचे आमी सांदे असली कुटुंबां जायतीं आसात देवाक जावं वर्ग आनी होगळा भाव भयणी भशेन जियेत आसतना तेंच कीर्तन परत आमी देवाक अर्गां दिवंक गावूंक जाय भाव भयणी आमी जियेता कितलें हें भागी कितलें हें संतोशाचें पूण भाव भयणीनो जायतीं कुटुंबां फुटल्यांत फसळल्यांत विधवळी जाल्या भाव भयणी थंय मोग ना पवित्र पुस्तकाचे दाखले असल्या कुटुंबाचे आसात पळया सुरवेरस खायन आनी आबेल दोग बाबाव खायनान मोसरान आपल्या बाबाकच जुशी मारलें ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती ग्रंथांत आनी एक बाबावांची काणी आसा जाकोबाचे पूत जुजेचे भाव जुजे तांकां मुसोर बगलो हो कित्या बापायचो मोगाचो पूत आनी कालें व्हडलें केलां मुसोर सड आनी सड जाता आसतना ते बापाव जावनात ते खुनीगार जाले मर्डरर जाले भाव भावसो खुनीगार जालो तांणी ताका बांयत घालें उपरांत ताका विकलें आस्ती खातीर वाटे खातीर चिल्लर कारणा खातीर भाव भावाक विसरता कुर्ती कापोवन व्हरता क्रिस्तांव कुटुंबांत दुखाची गजाल ही मात्र बोकाच्या भावान आनी भयणीन क्रिस्तांव आमी एका परक्या लागीं न्याय विचारूंक वता आसतना दोग भाव एका अनभवत्या लागीं न्याय विचारूंक येता आसतना हाचे वनी व्हरत्या दुखाची गजाल दुसरी ना तर भाव भयणी रक्त संबंधांत एक आसचे दाखले धाराळ आसात त्याच वखदा भाव भयणी मदें परक्या बरी जियोवची कुटुंबां जायतीं आसात जियेत आसतना सांगता जियेत आसतना एकामेकाचें तोंड पळयनात पूण एक भाव मेल्ले दीस तोंडा वयर दुखां रडटात तुवें वचून उजो आसलें हांवें वराचें आसलें म्हूण रडटात तें दूख केवल बनावटी म्हूण थंय जमल्या सगळ्यांक कळना गे कळटा दुसऱ्या संबंधाचें कुटाम भाऊ भयणी आमी भावार्थाच्या संबंधाचें आमी सगळीं हांगासर आसा आमकां सगळ्यांक संबंध आसा कसलो संबंध भावार्थाचो संबंध भावार्थांत आमी एक जाल्या भाव आनी भयण जाल्या हाचे पयलें वाचप आमी आयकलें सुरविली पवित्र सभा विविध कुटुंबांत ते आयिल्ले आनी तांचे थंय गरजेवन म्हणलो कोण्णीनातलो खरी एकलो भाव आनी भयण म्हूण लेखताली तांचे मदें कसलेशें उण नासले बकार सगळे भाव आनी भयण एकामेकाच्या गरजांत पावताले कित्याक क्रिस्त थंय तांचो भावार्थ आसलो आमी इगर्जेंत एकामेकाक उलयत आसतना
भावा भयणीनो म्हणटा वय न्हू भावनो आनी भयणीनो. जर तुमी एका काजाराच्या माटवाक गेल्या तर थंय भाव भयणी म्हणनात, लेडीज अँड जेंटलमॅन म्हणटात. थंय लेडीज अँड जेंटलमॅन, थंय भावार तसो संबंध ना. तुमी लेडीज जेंट्स. पूण ही गरजेंत मोगाच्या भावान विगार उलयता आसतना, मोगाच्या भावान आनी एक याजाक उलयता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हणटात. कित्याक भावार ताचें कुटांब. जशें सुरवेली पवित्र सभा तांचे मदें गरजेवंत कोण नातलो, आमच्या फिरगजांनी जायते बरे मनाचे मनुश्य आसात. जावं पुरो विशेन पावलाचे आसात आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्याच ह्या फिरगज कुटुंबांनी जायते दाखले आसात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जे नांव नाका त्या गरजेवंताक हांव पावता, नांव नाका तांकां आमी कुमोग करया, असले जायते दाखले आमच्या फिरगजांनी पळोवंक मेळटात. पण आनी एका वाटेन सांत पाऊल कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत कोरिंत घरांच्या त्या इगर्ज मातेंत थंड जाल्ले, फुटाफूट जाल्ली, हांकां उद्देशून म्हणटा सांत पाऊल, तुमचे मदें फूट आयल्या, एकलो आपोल्लो, एकलो पाऊल म्हणून एकेका फाटल्यान वतात. आमी पाऊलचे शीस न्ही, अपोलोचे शीस न्ही, आमी क्रिस्ताचे शीस. क्रिस्तातय आमी एक जाल्या. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते पोटी आमचे ते चिल्लर कारणा खातीर फिरगज कुटुंबांत इगर्ज मतेंत तुटाफूट जाता आसतना आमी उडास धरूंक जाय. भावार्थांत आमी एक भाव आनी भयण. तिसऱ्या संबंधांत आमी भाव आनी भयण एका रिलिजियस कुटुंबांत. कॅरिझम म्हणटात, धार्मीक प्रत्येक देणे ते कॅरिझमांत रिलिजियस आमी भाव भयणी. हांगासर आमचे सर कार्मेलीत भाव आसात. आमी विंगड कुटुंबांत हांव न्हू, आमच्या कुटुंबाक सोडून आयल्या. आमकां सगळ्यांक ब्रदर्स ऑफ माउंट कार्मेल म्हणटात, कार्मेल सायबिणीचे भाव. तर धार्मीक जिणेंत आमी भाव. पळया, जेजू सांगता आपोस्तल आसले, ते विविध कुटुंबांत आयिल्ले. जेजू बराबर ते सगळे सांगत आसले. थंयसर मातेव आसलो, थंयसर सिमोन झेलट आसलो, या जुदास इस्कारियोती आसलो. ते सर्व जेजू बराबर एका मनाचे, एका काळजाचे भाव भाव जावन जियेल. आमी रिलिजियस भाव, या सिस्टरां रिलिजियस भयणी, क्रिस्ततय भाव आनी भयणी. पूण हेच आपोस्तल जेजूच्या फाटल्यान करीत आसतना, ते कफरनावाच्या वाटेर आसता आसतना जेजू तांचें तें डिस्कशन आयकता, तांचें संभाशण. आनी कफरनाव ते पावता आसतना जेजू विचारता, वाटेर तुमी कितें वादविवाद करतल्यात? कितें वादविवाद करतले ते? आमचे पैकी व्हडलो कोण, आमचे पैकी उत्तीम कोण म्हणून ते वादविवाद करतले. जेजूचे फाटलाव धरी ते जेजूच्या सांगत आसतना आपूण व्हरतो, आपूण व्हडलो म्हणून कोच्ची जाले मात न्ही. झेबेदेवाचे पूत थंयसर आयले जेजू लागीं मागोंक, एकल्याक आमकां तुज्या उजव्याक, एकल्याक दाव्याक दी, पोजिशन दी. उरले सगळे शीस तांचे थंय बेजार पावले. म्हणजे रिलिजियस भाव भयणी मदें आमचे तें क्रिस्ताक आमी फाटलाव करता आसतना भाऊ बांधवपणाचो तो संबंध तुटता. जायते पोटी तो क्रिस्त थंय आमचें मन केंद्रीकृत जायना, भाव मदें तुटाफूट जावचे संदर्भी आसतात. चवथो संबंध बिरमोतेचो संबंध. बिरमोतेंत आमी एकामेकाचे भाव भयणी जाता. आयचो वांजेर तो समार्यागार बिरमोत पावता एका जुदेवाचे. जुदेवाक आनी समार्यागारान संबंध नातल्लो, उलोवणें नातल्लें. काळा पयलोचो राग तो, 2 शतमानाचो राग तो. आनी समार्यागारा पळयल्यार जुदेवाक जायनातलें, जुदेवाक पळयल्यार समार्यागारा जायनातलें. उडास आमकां आसा ते समार्यागारची स्त्री, तूं जुदेव हांव समार्यागारची स्त्री म्हणून फरक दाखयलो त्या स्त्रियेन. हांगासर ह्या वपारीत आमी आयकलें तो समार्यागार बरो समार्यागार जाता. कित्याक बिरमोताचे थंय फुटता, तो जुदेव ताका भाव जाता. भावन आनी भयणीनो, कोण बिरमोत पावता दुसऱ्या थंय तो भाव आनी भयण जाता. जेजून सांगलो मागी मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत, हांव भुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव परको आसलो, हांव उक्तो आसलो, हांव पिडेंत आसलो, हांव बंदेंत आसलो. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हजे थंय तुमी भाव भयणी जाल्यात. फाटल्या म्हयन्यांनी
कोरोना पिडेंत आमी लॉकडावनाच्या वेळार कितले पैकी आमची दुसऱ्यांक भाऊ भयणी जावनात, कितली आमकां भाऊ भयणी जावनात, कितले जाणांनी आमकां फोन करून विचारूंक ना गी तांदूळ आसा गी, रांदोय आसा गी, या जेवंक आसा गी, खावंक आसा गी म्हणून विचारूंक ना. आमचे थंय बिरमत पावना या आमी दुसऱ्यां थंय बिरमत पावोंक ना. न्हय गी आमी भाव आनी भयणी बिरमतेंत निमाणें सार्वत्रीक कुटुंब, सगळो संवसार, सगळ्या संवसारांतली सर्व जिवी म्हजी भाव आनी म्हजी भयण. सांत फ्रांसीस आसिसान हो मनोभाव देखलो. संवसारांत सगळें जावं तो सूर्य म्हजो भाव, चंद्र म्हजी भयण, गोडो गाळ हांव म्हजी भाव भयणी, हर एकली भाव आनी भयणी, असलो संबंध सार्वत्रीक संबंध. आनी पाप साहेब फ्रतेली तुत्ती म्हणल्यार ह्या परिपत्रांत हो सुसंबंध परत परत आमकां उगडास काडटा. भाव भयणीनो, वांजेलाच्या पवित्र पुस्तकाच्या दाखल्यांनी आनी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयलें आमचे थंय भाव भयणीचो हो संबंध आसा तो आमी रुता करूंक जाय. साहित्य पोटी आमच्या भाव भयणीचो हो संबंध तुटाफूट जाता. हो सारको करचो कसो? आयची वपार बऱ्या समारकाराची वपार आमकां दोन लिसांवां दिता कशें आमी भाव भयणीचो हो संबंध तुटाफूट जाल्ल्या वेळार तें सारकें करचें. पयलें लिसांव, कोण वायट करता ताका दुर्सोवचें न्ही, बदलाक तें कशें सारकें करचें म्हण पळोवचें. पळय आयच्या वपारीन कितें घडटा. त्या सोरांनी त्या जुदेवाक धरलें, ताका मारलें, ताका अर्दो जीव केलो. कोण सुखीदार ह्या वपारीत? ते सोर सुखीदार. उपरांत याजक आयलो, लेवीत आयलो आनी समार्यकार आयलो. पूण ह्या परामसेक ह्या अवघडाक कारण कोण? ते सोर. त्या सोरांनी त्या जुदेवाक धरलें आनी अर्दो जीव केलो. पूण वपारीत त्या सोरा विशयान मागीर कांय उलोवंकूच उलयनात. त्या सोरा विशयान कांय सांगूंकूच सांगनात. कित्याक? पवित्र पुस्तकाचें वपारीचें लिसांव हें, कोणें सूख केलें म्हणून दुर्सोवचें न्हय, बगार ती सूख कशी सारकी करची म्हणून. आमच्या कुटुंबांत जावं भाऊ भयणी मदें तुटाफूट घडटा. ताणें वायट केलें म्हणून दुर्सोवचें न्हय, बगार सूख घडल्या कशें सारकें करचें म्हणून पळोवचें. हें आमकां भाऊ भयणी बरी जिवंक शिकयता. परत सांगता, कोणें सूख केल्या म्हणून, हू इज मिस्टेकन म्हणून तांकां एक्यूज करचें, दुर्सोवचें न्हय. कित्याक आमच्या सालत्या जिवितांत केदाळे आमी पळोवचें हांव सारको दुसरो वायट, त्या देखून ताका आमी दुर्सोवचें. ही वपार आमकां सांगता, जर भावा भयणी बरी जिये जाय, दुर्सोवचें सोड, सूख घडल्या तर कशें सारकें करचें म्हूण तें पळय. हाऊ टू सेट रायट द थिंग्स वेन द थिंग्स आर गॉन रॉंग. लेट अस नॉट एक्यूज, पॉयंट आउट अदर्स. दुसऱ्यांनी कित्याक वायट केलें म्हणून दुर्सोवचें न्ही, परिस्थिती वायट जाल्या तें कशें सारकें करचें. समार्यकार परिस्थिती वायट घडल्या कशें सारकें करचें म्हणून तो सारकें करता आनी अशें तो बरो समार्यकार जाता. भाव भावाक संबंध रुपीत करता. दुसरें लिसांव, जायते फावटी आमी भाव भयणी म्हणटा आसतना जर तुजो भाऊ कोण म्हणटाना आमी ताका दाखयता. चिंत्या, म्हजो भाऊ कोण? फादर ऑल्विन. म्हजो भाऊ कोण? फादर विशांत. अशें आमी दाखयता दुसऱ्याक. म्हजी भयण कोण? दाखयता. ही वपार सांगता, दुसऱ्यांक दाखयनाका तुजो कोण भाव म्हणून. तुवें तांकां कशें भाव जावचें म्हूण शीक. ताणें म्हाका भाव या भयण कशें जावचें न्हय, हांवें तुका कशें भाव जावचें, भयण जावन जिवचें हें शीक. कित्याक हाच्या वपारींत त्या स्क्रिबाक जेजू म्हणटा, आतां पळयलें तो, तुजो पेलो कोण? वोस, तूंय तशेंच कर. वोस, तूंय तशेंच कर. म्हणजे हांवें दुसऱ्यां खातीर कशें भाव या भयण जावचें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्तांतय आमी सगळीं भाव भयणी. भावा पुरबायचें गीत आमी आज विसलां. भाव भयणी आमी सगळीं जेजूतय आमी निजायकी भाव भयणी. देव आमचो बाप आनी आमी तशीं भुरगीं. हें हो श्लोक आनी हें चरणां गावन हो नियाळ आमी आखेर करया. भाव भयणी आमी सगळीं.